एक्विशन बरे पयलीं जाल्लें, कित्याक थोडे गरीब लोक आसले ते 10-15 वर्सां पयलीं हांगा घर सोडून गेले. ते पयलीं रमाकांत म्हणटा तेजे आसले, फाटल्यानूय अशें लोकांलें आसलें. आनी हें इतलें जें मदलें हें एक्विशन PWDन कित्याक सोडलें इतलें तें? आतां निमाण्या वक्तार कित्याक वेळार कित्याक रावले हें एक्विशन करपाक? बाकीच्या लोकांची सगळ्यांनी घेतली तेणी पयलीं. तेन्ना सरान सांगलें तशें हें आतां हो मदलो कुडको येयल्लो उरला तो बेगीन बेगीन तेणी घेवचो. लँड एक्विशन कितें जालें तेजें बी जमीनदारा कडेन सेटल करचें. हें पळय बांदकाम जालां, हें नॅशनल हायवेचें काम. पूण हें पयल्यार लो क्वॉलिटी जी सायडीची ल्हान अशी बॉर्डर अशी बसून ते पळय ती काँक्रिटी घातल्या, हे पळय ते फुटून कुडके जाल्ले आसा पळय हे सगळे कुडके जाले सगळे. पूण हे कुडके पळय जाल्यात पण आतां फुडाचे आमकां भंय दिसता पूल केल्यार पडत म्हणून पुलाचें हें आसा. पूण हेजेर म्हाका दिसता नॅशनल हायवेन हेजेर हें करपा जाय, हेजेर तेंची जबाबदारी तेणी हें काम पळोवपाक जाय नॅशनल हायवे. आनी गोंयचे जे पळय आसा इंजिनियर जे नॅशनल हायवेचे तेंचेय बी आतां नॅशनल हायवे हिंगा आसा तेणी ते पळोवपाची गरज आसा. पूण हेजेर लक्ष हें लो दर्जो हें जो PWD मिनिस्टर आसा तेणें पळोवचें आनी जास्ती हेजे खुलासो करचो. हें कशें जालें आनी कशें पडलें आनी काँक्रीट घातली कशी फुटली. पावसाचें फुटल्या, गाडी बिडी कांयच बरें ना. पावसाचें तर अशें फुटलें पूण ब्रिजी कितें जातलो काय समजना. हें काय फिलिंग केल्लें काय हां चड फिलिंग केल्लें न्ही पळय जमीन अशींतले हय हय पकपाक पळयता मागीर ती जमनी पासून हालतले सगळे. फुडें कितें जालें म्हणजे हेजेर बेगिना बेगीन PWD मिनिस्टर येवन पळोवचें आनी हे रस्ते सारके करचे किंवा आनीकय पुलाय बरें ते अर्दें हें फुटलेलें आसा. पुलाची सायडीक थंय कट पडलेलें आसा, थंय हें जावं शकता. आनी हो रस्तो खंय वयता हे स्वरूप कसो जाला. हें काम आसा पळय नॅशनल हायवेचें काम सारकें जालें ना. इंजिनियरींग सिस्टम सारकी ना. म्हणून आतां नवीन PWD मिनिस्टर आसा पावसकारान येवन पळोवचें नाल्यार लोकांक डेंजरस असेंब्ली बीन तुमी कितें प्रश्न काडटले? काडटा डेफिनेटली असेंब्ली काडटा. आमी मंत्र्या कडेन उलयले. तो सांगता ते प्रमाण ताणें कॉन्ट्रॅक्टराक काम परत सारकें करून दिवंक अर्द काडल्या. कॉन्ट्रॅक्टर नॅशनल हायवेच्या ते जें कितें जालां तें आतां बेगींतल्या बेगीन रिपेर कर म्हणून कम्प्लिटली काड आनी न्यू कन्स्ट्रक्ट कर म्हणलें का. ओके. आनी लोकांक आतां वचपा खातीर कितें दुसरें हें केलां वयता सांगलें चीफ इंजिनियराक म्हाजे चीफ जो इंजिनियर आसा ताका डायरेक्शन दिलां की वचोन इमिजिएटली चल आनी ते करता. तेगे काम चालू आसा. म्हाका तेगे आज कॉन्टॅक्ट जाल्लो. हो कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां परत परत हें करता म्हणजे पेडण्या सायडीन तेंचें काम चालू आहा थंय तेजो प्रॉब्लेम आहा. हय सगळें थंय प्रॉब्लेम आसा सारकें. म्हणजे हो कॉन्ट्रॅक्टरूच मातसो फॉल्टी आहा. ना तो कॉन्ट्रॅक्टर पयलींच्यान काम खूब करता गोंयांत तशें ना फॉल्टी आसा हांव म्हणटा तेका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.